मान आणि महिमा आराधना तुका सोम्या हृदय दिवी सर्गी संसारी सर्वता तुझे चरणी मान आणि महिमा तुकाच मोडून आमकां वेदिलोय आणि आज या पवित्र साक्रामेंटात या उद्याच्या रूपात बरोच आमचे मध्ये हजर आसाय सोम्या आणि तारगो तुका मान आणि महिमा तुका भवो सोम्या कित्याक तू आमचो देव आमचो जिवंत देव आमच्या मोगान या संवसाराक आयिल्लो तो देव खरो देव जावन आसाय आमचे संगात तो आसाय सोम्या आणि तारगो तुका मान आणि महिमा आता आणि सदा भवो मोगळा सोम्या कित्याक तू आमचो मोग करताय आमच्या सुखा दुखात आमकां सोडून रावताय आज स्तुती करो तुका महिमा देव तुझ्या पांय तळ आमी सरपडल्या सोम्या देखून आराधना वेळा आमकां
भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या त्या सुमया मुखार आमी सरपडल्या त्या सुमया मुखार आमी आसा मान आनी महिमा ताका फावो आनी ताणे करून हर एक दिवी ताचे मुखार पडोवन दी ताका साश्टांग नमन करून दी ताका महिमा स्तुती दिवून दी आनी ताका ती फावो हें सत आमी वळखून घेतलें मोगाल भावांनो आनी भयणीनो कित्याक वो देव आमचे संगत आसो उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 8 जावन आमी वाचलें जाल्यार देवान आदाम आनी येवेक रचलें ते भुमी वायकुटांत तांकां दवरलेलें आनी देव तांचे संगता आसलो आनी ताणे करून उत्पत्ती अध्याय 3 वाक्य 8 म्हणटा तेन्ना देव दिसाच्या थंड वाऱ्याक बागेंत सोलो नासतना ताचो आवाज ताका आयकलो ताणे करून देव तांचे संगता त्या बागेंत जी येतलो तांचे संगता तो समकातलो आनी देवाचो आवाज तांच्या कानांत आयकलो मोगाल भावन आनी भयणीनो आमचो देवी आमच्या संगत आसा त्या देवाचे हजर म्हणून आमकां आयकता आमी बघता देव आमचे संगता हर एका दिसा हर एका घडये तो मेटां काडटा आनी त्या देवान त्या दादल्याक आदामाक विचारलें तूं खंय आसाय आनी तक्षण ताणें दिली जवाब तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो आतां केवल देव सोबतलो मात्र न्ही वो आवाज मनशान आयकलो मनशान वळखून घेतलें मोगाल भावन आनी भयणीनो आज हें घडाचें आमचो देव आमचे संगत आसा आमचे संगत रावता आमचे संगत जी येता आमचे संगत चलता आमचे संगत पडटा आमकां उठयता उखलता पूण आमच्या देवाचे आजारपण आमी आयकाचे आमी भोगाचे हें आमी अनुभव करीचे हें गरजेचें आदावन वा सुरविल्ल्या त्या मनशांनी तें अनुभव केलें आनी तें वळखून घेतलें मोगाल भावन आनी भयणीनो आज आमचो देव आमचे संगत आसा हे सत आमी वळखून घेवंक जाय मोगाल भावन आनी भयणीनो मग वाचोवांचेर आमी आयकलो जाल्यार थंयसर सर्वेस्पराचो दूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडलो जुजेक मुरये लागीं करार जाल्ले आनी तो दूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडलो कित्याक जुजेन मुरयेक गुप्ती सोडचें म्हणून निर्धार केलो आनी तवळ तो दूत येवन कितें म्हणटा एक आवकार सरी गर्भे जातली एका पुताक प्रसूव जातली आनी ताका इम्मानुएल म्हणून आपयतले इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमचे संगता म्हणून अर्थ ताणे करून मोगाल भावन आनी भयणीनो आमचो देव आमच्या संगता आमच्या सोवेन हर एका दिसा हर एका घडये आसा आनी ताका म्हणून लुका सुवांचेर अध्याय 1 वाक्य 28 तो गाब्रिएल बडवो मुरयेक बरी खबर हाडून आयिल्ल्या वेळार त्या बडव्यान मुरयेक म्हणली उतरां नामान देवाच्या कुरपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे संगत आसा नामान देवाच्या कुरपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे संगत आसा तेणे मोगाल भवन आनी भयणीनो आमचो देव आमचे संगत आसा आमचो सर्वेस्पर देव आमचे संगत आसा आमचे संगता तो चलता आमचे संगता जी येता आमची हर एकल्याची भोगना कश्ट दूख पिडा शिरा हे हर एक संगती आमच्या दिसपट्या जिवितांत समजोवचो आमचो देव तेन्ना आमी मस्तपडी मनशां आसा ह्या संवसारांत आमकां कोणी समजना ह्या संवसारांत आमच्या संगता कोणी ना जाल्यार वो एकलो आमच्या संगत आसा आनी ह्या संवसारांतल्या मनशांनी समजोवच्या प्रास कितल्यागी वाट्यांनी हर एक म्हजी आनी तुजी भोगना समजोवचो म्हजे आनी तुजे कश्ट समजोवचो समी हांगा आसा थोडे फुडें आमी म्हणून बरो तुका म्हजे कश्ट समजना तुका म्हजे दूख समजना तुका म्हजी भोगना समजना पूण मोगाल भवन आनी भयणीनो आमचे हर एकल्याचे जिवीत पळोवचो आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आसचो आनी आमची भोगना बऱ्यांतल्यान बरें समजोवचो आनी त्या भोगनाक स्पंदन करचो आमचो इम्मानुएल आमचो देव ह्या सक्रामेंतांत आमचे संगत आसा मोगाल भवन आनी भयणीनो तेणे म्हणून इसाया प्रवादी अध्याय 41 वाक्य 8 आमी वाचले जाल्यार इसाया प्रवादीचो पुस्तक अध्याय 41 वाक्य 8 वाचले जाल्यार कितें उतरां भिये नाका
कित्याक हांव तुजे सवे आसा भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुजे सांगात आसो तुजो देव हांव तुका गटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान हांव तुका सांबाळटा तरी पूण मोगा भवन आनी भयणीनो ह्या देवान म्हणजे इतलेंत भिये नाका हांव तुजे सवे आसा घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव मोगा भवन आनी भयणीनो आमचो देव आमचे सांगाता इम्मानुएल हो देव आमचे सांगात आसा तरी पूण ह्या देवा मुखार आमी आसा एक घडी आमचे दोळे दाबया आमचे दोन्ही हात आमच्या मुखार उदारे दवरया एक घडी आमकांत संपूर्ण तरान आमचे सांगात आसच्या ह्या देवा मुखार हाडया मोगाचें न्हू देवाक आमी समर्पण करया हांव आनी तूं वळखता वा वळखना पूण हो देव हर एका घडये मेटा मेटा म्हणल्यार म्हजे सांगाता तुजे सांगाता आसा आमचे सांगाता समकाता आमचे सांगाता जियेता मोगा भवन आनी भयणीनो तो सोरो देव आमचो इम्मानुएल आमचे सांगाता आसा त्या देवा मुखार आमी आसा मोगाचें न्हू तरी करून एक घडी मौनपणी आमकांत त्या देवाच्या पांयां आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू हे आमचे जिवीत ताच्या पांयां आमी समर्पण करया ये जेजू ये म्हज्या काळजांत ये म्हज्या मनांत ये म्हज्या जिवितांत ये म्हज्या सांगाता रावोंक ये सोम्या हे जिवीत हांव तुका समर्पण करता हे जिविताचो सलयनार हे जिविताचो पोसनार तूं तुझ्या पांयां हे जिवीत हांव समर्पण करता ह्या भोगणांनी हे गीत आमी गावया जेजू म्हज्या काळजांत येवन राव Gesù, 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 moja काळजांत येवून राव उक्तें तुका म्हजें काळजादा Gesù, 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजेर तुजें दरबार Gesù, 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 म्हज्या काळजांत येवून राव उक्तें तुका म्हजें काळजादा Gesù, 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजेर तुजें दरबार सिसा सांगता समकाल्लो जेजू ते वारें वदाळ उठिल्ल्या वेळार तें थांबयलो जेजू ताच्या सिसांक म्हणटा उण्या भावार्थ्याचें न्हू कित्याक दुबावल्यात तो जेजू म्हजो आनी तुजो बरोवचो आमच्या जिविताचे वारें वदाळ थंड करचो आमचे सांगाता रावून आमचे सांगाता समकोवचो आमचो देव आमच्या मुखार आसा त्या देवाक आमी अरदान करया त्या देवाक आमी नामान करया मोगाचें न्हू शिसा सांगाता दर्यांत आसतना चिंतकुणांतलें वादळ ओटुल्लें शिसा सांगाता दर्यांत आसतना चिंतकुणांतलें वादळ ओटुल्लें उण्या भावार्थ्यांक तुवें वासयलें जेजू म्हाका तुजेर बरवसो उण्या भावार्थ्यांक तुवें वासयलें जेजू म्हाका तुजेर बरवसो जेजू म्हाका तुजेर बरवसो जेजू म्हाका तुजेर बरवसो जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवून राव उक्तें तुका म्हजें काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजेर तुजें दरबार जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवून राव उक्तें तुका म्हजें काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजेर तुजें दरबार देवसार नाडूतना जेजूच्या सक्तीन त्या देवसारांचेर जैतेवन जालें आमच्या जिवितांत पातकाची मोडां उद येताना आमचो बरोवसो जेजू एकलोच मोगाच्या बाबा आनी भयणी
तो जेजू त्या पातकाक गुलाम जाय नासतना रावो आमचे बोळ आनी आमचे सकट वायटाचेर उणेपणाचेर देवसरांचेर जैत व्हरूंक आमचे संगताचे एक बळादीक खातीर आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त या पवित्र साक्रामेंटांत खरोच जीव हजार आसा. या जेजूक आमी नमान करुया, या जेजूक आमी आराधन करुया, या जेजूची स्तुती आमी गावया. मोगाल बाबा आनी भयणी, सैत देवसारान तुकाच नाटतना जेजू तुवें जिखून दाखयलें. सैत देवसारान तुकाच नाटतना जेजू तुवें जिखून दाखयलें. मुजेर पातकांची मोडां मांडटना जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. मुजेर पातकांची मोडां मांडटना जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, उक्तें तुका म्हजें काळजां. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, चलय म्हजें तुजें दरबार. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, उक्तें तुका म्हजें काळजां. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, चलय म्हजें तुजें दरबार. चलय म्हजें तुजें दरबार, चलय म्हजें तुजें दरबार. हालेलुया 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 प्रेज जीसस हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मुझे जीविका मुझे बगले का मुझे जीवी सोलोनो चाहिए तुका बगला तुका महिमा दिता. आमच्या कष्ट दुखानी आमच्या पिडेशिडे आमच्या बगले तू आसाय सोमिया. आमचो बरोवसो तुजेर सोमिया, तुजेर एकल्यार मात्र सोमिया. आमचो बरोवसो आज व परात बरोवसो जीवो करता तुजेर व बरोवसो पाताळना सोमिया. आमच्या बगले राव सोमिया. त्या एम्माउसाच्या वाटेर त्या दोगा सिसांनी तुजे लागीं मागले, आमचे संगत राव म्हणून विचारले. आज आमी तुका मागता सोमिया, आमचे संगत राव सोमिया. आमच्या जिविताचो बरोवसो, आमच्या जिविताची भद्रती, आमच्या जिविताचे खोटे, आमच्या जिविताचे सर्वस्व तू सोमिया. तुजे विने जिवीत ना सोमिया, तुजे विने जिवीत ना, तुजे विने जीवोंक आमी सकना. आमचे जिवीत सोलोन व्हर, आमच्या जिविताचेर आशीर्वाद वत, तुज्या कृपेचो शिवर आमचे वच सोमिया. हे जिवीत तुज्या पांयां समर्पण करता. तुंतू सोलोन सोमिया, तुंतू सोलोन सोमिया. आमकां हर एका दिसा हर एका घडये राख सोमिया, सांबाळ सोमिया. आमचो हर एक बरोवस तुजे सोमिया. आमी तुका पाट घेता सोमिया, तुजेर विश्वास आमी दवरता सोमिया. आमचो बोवाक थीर करता, रंबयता सोमिया. तुजेर पातयेलें कांय उण येना सोमिया. तूं आमचो बरोवसो, तूं आमची भद्रती सोमिया. तुजेर हांव बरोवसता, तुजेर हांव बरोवसता सोमिया. तुका जावं मान होगळा महिमा आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बुझ्यामी मुगाल भवन आनी भयणीनो, क्रिस्त येण्याच्या काळाक आमी पांय तेंकताव. क्रिस्त येण्याचो काळ देवाक लागीं येवचो, देवाचो लक्षिल्ल्यान अनुभव जोडचो आनी सोमियाक मेळोंक, सोमियाच्या येण्याक तयारी करचो एक पवित्र वेळ, पवित्र काळ. परतून एवढी कुरपेचो वेळ म्हळ्यार सूख जावचें ना मोगाल भवन आनी भयणीनो. आनी वो क्रिस्त येण्याचो काळ परत आमच्या जिविताचेर नदर घालूं आनी एक सवाल परत आमी आमकांत विचारूं, देवान कित्या खातीर म्हाका रचलां? देवान रचलो उद्देश कितें? कित्या खातीर हांव ह्या संवसारांत आसा? कित्या खातीर म्हाका देवान जिविताचें देणें दिलां? कित्याक देव म्हजें जिवीत हर एका दिसा चलोवन व्हरता. मोगाल भवन आनी भयणीनो, देवान आमकां रचलो एक उद्देश ह्या संवसाराच्या जिविता खातीर न्ही.
केवळ या जिविताक सीमित नाही, या संवसारा उपरांत शाश्वत ससनाच्या ससनाक देवा सांगाता जिवोवच्या खातीर देव हांगा आमचे सांगात आसा. हो संसार सांडून वेताना आमी देवा सांगाता, देवा सांगाता देवाच्या घरांत राजांत ताचे सांगाता शाश्वत जियोवच्या खातीर आमी हांगासराचे. त्या देखून देव मनीस जालो आमकां उबारच्याक, ताचे थंय घेवच्याक, ताचे सांगाता तें शाश्वत सासणीक जिवीत आमकां हर एकल्याक जोन दिवच्या खातीर. आनी त्या देखून मोगाल भवन आनी भयणीनो, हांवें येदोळूच सांगलें, देव त्या बागेंत भुमी वायुकोटांत मनशा सांगाता जी येतलो, मनशाच्या अविधेयपणा मारिपात फाताक भितर आयलें, देवाचो सांगात ओगडावन घेतलो, पूण परत देवाचो सांगात जोन घेवन शाश्वत देवा सांगाता जियोवच्या खातीर देव मनीस जालो आमकां बचाव करच्या खातीर, आमची सोडवण करच्या खातीर, परत आमकां ताचे थंय उबारच्या खातीर. मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो, हें सत आमी ओळखून घेवंक जाय, हें सत आमी समजून घेवंक जाय मोगाचें न्हू. आतां आमच्याच जिविताचेर आमी नदर घालतना उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 7, 20 आनी 8 कितें म्हणटा, देवान मनशाक रचलो, देवान मनशाक दादलो आनी स्त्री करून रचलें, देवान मनशाक आपल्या सरक्याची आनी स्वरुपाची रचलें आनी देवान तांकां आशिर्वाद दिलें. ताका लागून देवान आमकां रचतना ताच्या सरक्याची स्वरुपाची करून एक वर्तें रसान करून देवान आमकां हर एकल्याक रचलां. मोगाल भवन आनी भयणीनो, पातकां मारिपात हें देवा सारकें आसलें आमी ओगडावन घेता मोगाचें न्हू. देवा तावन आमी पयस वेता, पूण देवान आमकां परत थंयसर उबारचे खातीर. आतां देवान ताच्या सारकें स्वरुपाचेर रचलेल्या आमकां देवाक आमी पातकांत वायटान पडनातल्या बरें सांबाळूंक साध्य नांगी, खंडीत साध्य आसा, पूण देवान रचतना आमकां ताच्या सरक्याचें स्वरुपाचें रचलां, मात्र न्ही आमकां एक स्वतंत्र फ्रीडम दिला. खंयचे सारकें न्ही ताच्या मदें विचोवन करचें स्वतंत्र देवान आमकां दिलां. जर बरें विचलें, सारकें विचलें, ताचो फळ कितें, सारकें विचिना जाल्यार ताचो फळ कितें, प्रतिफळ कितें, हें देवान आमकां शिकयलां, हें देवान आमकां सांगलां. आनी त्या देखून देवान आमकां हर एकल्याक फ्रीडम स्वतंत्र दिलां. आनी त्या देखून आमी खंयच्या वाटेन चमका जाय, खंयच्या दिशेन आमी चमका जाय आनी आमी खंय पावा जाय, हें आमकां देवान समजयलां मोगाचें न्हू, हें आमकां समजयलां. पूण त्या देखून आमी पाता करतना देवाचो सांगात आमी सोडचे, देवा तावन आमी पयस वयचे मोगाल भवन आनी भयणीनो. त्या देखून आमी थंयच रावचे न्ही, परत आमी पाटी येवंक आसा, देवाक आमी सोदूंक आसा मोगाल भवन आनी भयणीनो. इसाया प्रवादी अध्याय 9 वाक्य 12 म्हणटा, पूण लोक आपणाक मारलेल्याशी परतोंक ना, दळबरांच्या सर्वेस्पराक तांणी सोदूंक ना. आमी कितें जाता, मस्तवटी देवा तावन वेता, परत देवाक सोदूंक, देवाक लागीं येवंक थोडे फुडें आमी सुकोवन पडटा, आमी प्रयत्न करिना. त्या लागून इसाया प्रवादी म्हणटा, दळबरांच्या सर्वेस्पराक तांणी सोदूंक ना. त्या देखून क्रिस्त येण्याचो वेळ आनी हो काळ परत देवाक सोदूंक, देवा थंय फाटी येवंक मोगाल भवन आनी भयणीनो, हें सत आमकां समजूंक जाय. जुवांव अध्याय 7 वाक्य 20 आनी 8 म्हणटा, देखून देवळांत शिकोवन आसतना जेजून व्हडल्यान म्हळें, हांव कोण आनी खंय तावन आयला म्हूण तुमी जाणात, म्हजेच थकी हांव येवंक ना, म्हाका धाडला तो सतेवन. त्या देखून आमी देवाक सोदूंक ना, देवा तावन आमी पयस केल्लेल्या वेळार देवानंत आनी एक मेट काडलें, देवान ताच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. आनी जेजू म्हणटा, हांव कोण खंय तावन आयलां तें तुमी जाणात, हांव म्हजेच थकी येवना, म्हाका धाडला, म्हाका पाठयला तुमकां तें शाश्वत जिवीत जोन दिवचें म्हणलें. हें सत आमकां उगडापें करता मोगाचें न्हू. जुवांव सवांजेल अध्याय 17 वाक्य 3 म्हणटा, तें सासणीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुचें. आतां देव मनीस जाल्लो
आमकां परत देवाक सोदूंक लागीं हाडच्याक आनी आतां आमची पातयेनी आमचो बाबा कोणा तें सासणीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखूंचें त्या देखून ह्या संवसारांत आमचें जिवीत देवाक आनी ताका धाडलेल्या त्या पुता जेजू क्रिस्ताक वळखूंचें मोगाचें न्हू जेरमाय प्रवादी तारगून 10 वाक्य 10 म्हणटा पूण सर्वेस परस करो देव तो जिवंत देव आनी सासणीक राय त्या देखून ह्या देवांतय येवंक ह्या देवाच्या सांगतपणांत रावंक आमी हर एका दिसा आमी प्रयत्न गरजय मोगाळ भवनो आनी भयणीनो आमचो देव आमचे सांगात आसा त्या देखून त्या देवाक आमी उलो मारूंक जाय आमी हर एक पटी आमी वचोंक बरो पयस पूण पयस गेल्ल्या थंयच रावचें न्ही थंय थावन देवाक सोदूंक थंय थावन देवा थंय पाटी येवंक देवाच्या सांगतपणान परत येवंक मोगाचें न्हू त्या देखून हो क्रिस्त येण्याचो काळ आमकां एक कृपेचो काळ आशिर्वादाचो काळ परत देवाक लागीं येवंक देवाक अनुभव करूंक देवाक लक्षिल्ल्यान साकोंक मोगाचें न्हू त्या देखून परत एक घडी आमचे दोळे धांबिया त्या देवा मुखार आमी बसून आसाव एक घडी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया मोगाचें न्हू एक घडी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया आमी खंय आसाव आमी कितें जावन आसाव देवान ताच्या सारक्या स्वरुपाची रचली आमी दैवीक जीव ताणें आमकां दिल्लो त्या देवाक लागीं आसाव त्या देवा तावन पयस आसाव गी मोगाचें न्हू त्या देवा विनी आमकां जिवीत ना आमचें सगळें अस्तित्व तो जावन आसा म्हज्या आनी तुज्या जिविताचें अस्तित्व तो ताचे विनी आमकां जिवीत ना आमचें बळ भद्रती तो आमच्या जिविताचें सर्वस्व तो त्या देवा मुखार आमी आसाव त्या देवा मुखार आमी आसाव एक घडी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया हांव खंय आसा हांव देवाक लागीं आसा देवा तावन पयस आसा देवाचें सारकें स्वरूप म्हजें थंय आसा हांवें वगडावन घेतलां म्हज्या पातका वरवीं त्या देवाक आमी उलो मारया मोगाचें न्हू त्या देवाक आमी उलो मारया म्हजी बिरमत पाव म्हजी काकुळट कर म्हाका पाव म्हाका परत त्या वैभवाक लागीं हाड सोम्या तुज्या सांगतपणान जियोंक म्हाका कृपा दी त्या सोम्या कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू आनी त्या देखून असल्या देवाक उलो मारया मोगाचें न्हू जिवंत देव जेरमाय प्रवाद्यान सांगल्या प्रमाणे सर्वेस्वर खरो देव तो जिवंत देव आनी सासणीक राय ह्या जिवंत देवाक सासणीक रायाक आमी उलो मारया आमची हर एकल्याची बिरमत पाव आमची काकुळट कर आमच्या उणेपणाक अस्गत गाय लागून आमी सुकताव तुजे तावन पयस वेताव परत तुका सोदूंक तुका लागीं येवंक आमकां कृपा दी तुजे विने म्हाका अस्तित्व ना हें सत आमी वळखून घेवया मोगाचें न्हू आनी ह्या भोगणांनी विणलेलें हें गीत आमी गावया उलो मार देवाक तुज्या उलो मार अस्तित्व तुजें तो जावन आसा संपूर्ण जावच्याक उलो मार त्या देवाची कृपा मजत मागून हें गीत आमी गावया पान नंबर 56. उलोमा देवा तुझ्या उलोमा 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 देवा तुझ्या उलोमा अस्तित्वचे तो जावन आसा संपूर्ण जावच्या कुलोमा अस्तित्वचे तो जावन आसा संपूर्ण जावच्या कुलोमा उलोमा उलोमा देवा तुझ्या उलोमा 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 देवा तुझ्या
उलोमा उतराणानी करण्यान तुझ्या देवा संगी सहभागीदा उतराणानी करण्यान तुझ्या देवा संगी सहभागीदा वाडोंग सोमयान जिनियेन तुझ्या संचाक तुवे ताचे परी वाडोंग सोमयान जिनियेन म्हज्या संचाक तुवे ताचे बरी उलोमा उलोमा देवा तुझ्या उलोमा 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 देवा तुझ्या उलोमा अस्तित्वचे तो जावन आसा संपूर्ण जावच्या उलोमा अस्तित्वचे तो जावन आसा संपूर्ण जावच्या उलोमा संपूर्ण जावच्या उलोमा संपूर्ण जावच्या उलोमा हालेलुया 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 हरे गाम बाबा दाव गीत हालेलुया ची ची गाम मगचन आमचे जीविताक समर्पण करूया आमचे जीविता जेजूक आमी उक्ते करूया मगचन या जीवितान कितें उणेपण आसा अस्गत काय आसा तेज्या पांयांतळी आमी समर्पण करूया मगचन आमकां संपूर्ण करच्या आमकां संपूर्ण जावच्या त्या संपूर्ण तेज्या वाटेन आमी दिसपते चलच्या आमकां कृपा दी म्हूण त्या जेजू कडेन आमी मागया मगचन आमची जीविताच्या पांयांतळ हाडया आमचे उणेपण अस्गत काय कितें आसा सगळे आमच्या जिवितांत सोडून कितें आसा सगळे तेज्या पांयांतळ हाडया आमची जीविताक समर्पण करूया उलो मारया आमी उलो मारया त्या देवाक जिवंत देवाक आमी उलो मारया आमी संपूर्ण तेज्या वाटेन आमी चलच्या आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागया मगचन आमचे फळ तो आमची सकत तो आमचे सर्वस्व तो ताका आमी उलो मारया आनी आमकां समर्पण करया ताची मजत आमी मागया आमकां भाव म्हूण आमची बिरमत भाव म्हूण ते जेजू कडेन आमी मागया मगचन Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भवन आनी बहिणीनो थोडे दीस आदी एक घडीत आमच्या मंगळुरांत आमी एका कुटुंबांत घडले एक भुरगो ताची आवय परगांवांत आसली बापाय सांगता गांवांत हो पूत आसलो ल्हान भुरगो आवय परगांवां गेली कुटुंबांत जायते कश्ट आसले वावर करच्याक थोडी म्हयने वस जावन आयिल्ले पूण हो पूत केदाळय ल्हान पूत टेन्शन आनी हाका लागून भलायकी विबाडलेली आस्पत्रेंत आसलो मस्त कश्ट जातलो हो भुरगो कित्याक आवयचो सांगात नातलो ताच्या जिवितान मस्त खंत हुस्को आवयचो आसलो आनी ताच्या उपरांत अशें पिडेन आसतना आवयन एक निर्धार घेतलो गेल्लें काम सोडचें परत पाटींग गांवाक येवचें आनी ह्या आवयन त्या पुताक सांगलें भियेनाका हांव येता हांव तुजे सांगातांत रावता तुका सोडना वचना कित्याक तूं म्हाका जाय तूं म्हजें मोलादीक दिरवें आनी त्या देखून हांव पाटी येता आवयची ही उतरां आयकलेंत ह्या भुरग्याच्या जिवितांत इतली बदलावन जाली ताच्या तोंडार इतलो संतोश इतलो प्रकाश ताच्या भलायकेन इतलें बरेंपण जालें दीस वेता वेता मस्त भलायकी ताका मेळ्ळी मस्त बरेंपण लावंक सांगलो मोगाळ भवन आनी भयणीनो एक आवयचो मोग भुरग्यातय आनी भुरग्याच्या जिवितांत आवयचें आजारपण आनी तो मोग कितलो देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमच्या देवाचें आजारपण आमचें सांगाता जाल्यार आमचो देव आमचो कितलो मोग करता मोगाचेनो आमच्या सांगाता रावता ताचें जिवीत आमचे संगी वांटून घेता आनी तसो मोग आमचे थंय कितलो व्हरतो मोगाचेनो मग उतरां उडासा घेतात कवी रवींद्रनाथ टागोरान म्हणली ती उतरां ताणें म्हणलें हर एक जीव ह्या संवसाराक येताना एक संगत उडासा घाता की
देव अजूनही आमचो कितलो मोग करता की म्हणलें एक जीव ह्या संवसारांत येताना एक भुरग्याचो जल्म ह्या संवसारांत जाताना भुरगें देवाचे प्रतीर देव अजूनही आमचो मोग करता म्हणलो हो संदेश जावन आसा मोगाचे न्हू हो संदेश जावन आसा जुवांव सवांजेर अध्याय 3 वाक्य 16 आमी वाचले जाल्यार एक अपूर्वायचे सगळो सोडवणो मिस्तेर आटापलेलें एक वाक्य हें आमी मस्त बडी आयकोवचें देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक आमकां ओपोवन दिलो मोगाचें न्हू देवान आमचो इतलो मोग केलो पातकांत आसल्ल्यांक देवाचें सांगतपण वगडावन घेतिल्ल्यांक हें एक संतोश ही बरी खबर जावंक पावली मोगाचें न्हू देव मनीस जाता देव आमचे सांगात येता आमकां आमच्या पातकांतले आमकां उबारता हो मिस्तेर सगळ्या मनशा कुळाक एक संतोषाचो एक बरी खबर जावंक पावलो हो मिस्तेर मोगाचें न्हू हो तूं मिस्तेर ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी आटापचो मोगाचें न्हू नियाळ करचो हाच्या मारिपात देव आमचो अजुनी कितलो मोग करता तेका न्हू हर एक वर्सा आमी संभ्रमचे क्रिसमस जेजूच्या जल्माचे फेस्त हो तूं संदेश देव अजुनी आमचो मोग करता हर एकल्याच्या मोगान तो भरला देवाक आमचो हर एकल्याचो मोग आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो जुवांव सवांजेर अध्याय 10 वाक्य 14 आनी 15 म्हणटा हांव बरो गवळी म्हज्या बकऱ्यां बसोद म्हजो जीवच हांव दिता ताणे कोण देव मनीस जाल्लो एक बरो गवळी जावन आमची जतन करूं आमचे खातीर ताचें जिवीत वांटून घेवच्या खातीर तसो जीव आमकां दिवच्या खातीर मोगाचें आनी ताणे कोण किर्तन 20 आनी 3 ताका जबाब जावन म्हणटा सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना म्हजो देव सकयल देवन आयलो म्हजो मोग करता जाल्यार म्हज्या जिवितान म्हाका कांय उणें ना आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत कांय आमकां उणें ना मोगाल भवनो आनी भयणीनो आमचो देव आमचे सांगता एजेकियल प्रवादी अध्याय 32 वाक्य 11 म्हणटा सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा हांवूच म्हज्या बकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो जशें एक गवळी आपल्या हिंडाचे बकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता तशें हांव तांची जतनाय घेतलो त्या देखून देव आमची जतन करता आनी त्या देखून देव मनीस जाता परत आनी परत आमचो मोग करूं आमची जतन करच्याक आमकां ताच्या सांगतपणाक उबारच्याक मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या देखून क्रिस्त येण्याचो काळ हो मिस्तेर नियाळतना संतोश पावोंक उल्हास पावोंक आमकां आपोवन दिवचो हो एक अपूर्वायचो वेळ काळ जावन आसा देव मनीस जाता आनी आमकां देवाची सोडवण लाभयता आनी आमकां ताच्या सांगतपणाक परत उबारता मोगाचें न्हू एक घडी आमचे दोळे दांबया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर एक घडी आमी दवरया मोगाचें न्हू येत देवा मुखार बसून आसा हांव मनीस जाल्लो इम्मानुएल क्रिस्त येण्याचो काळ हो मिस्तेर नियाळ करचो आनी ह्या सगळ्या मिस्तेरांत आटापणाचें देवान संवसाराचो असोय मोग केलो त्या मोगाक थड ना घड ना तो मोग तुज्यान म्हज्यान चिंतूंक साध्य ना त्या मोगान देव बरयल्लो तितलो व्हरतो मोग तो त्या देखून एक घडी त्या देवाचो मोग अनुभव करया मोगाचें न्हू तो मोग हांवें आनी तुवें साकलो अनुभव केलो जाल्यार म्हजें थंय तुजें थंय दूख बेजाराय खंत हुस्को नाका आमी संतोश पावोंक जाय आमी उल्हास पावोंक जाय मोगाचें न्हू जावं बरो आमच्या पातकाक उणेपणा लागून आमी पडटा आमी सांपडटा पूण एक उडास धरया मोग आसा देव आमचो मोग करता देवाच्या मोगान कांय उणेपण ना त्या देखून थंय जावन आमी उठोवंक आसा म्हजो देव म्हाका तुका सोदून येता त्या देखून संतोश पावा उल्हास पावा देवाची सोडवण म्हाका आनी तुका लागीं पावल्या मोगाच्या बाबा भयणी त्या देखून एक घडी आमचे भितर त्या देवाचो मोग अनुभव करया साकया मोगाचें न्हू कितलो मोग
या सक्रमेंटात हांव ह्या घडये वालता मोगाचें न्हू त्या देवात हांव सोमयात हांव एकत तुझे नाव म्हजें नाव कांत म्हणटा हांव तुजो मोग करता तूं मुसो तूं म्हाका मोगासो तूं मुसो मोलादीक हर एकल्याचो तो मुजो तुजो मोग करचो देव त्या देवा मुखार आसा हांव एक घडी त्या मोगाचो अनुभव आमी करया तो मोग एक घडी साकया आनी आमचें जिवीत ताच्या पांयां तळा समर्पण करया मोगाचें न्हू तर तो मोग आमी साकतना अनुभव करतना त्या देवान आमची सोडवण केलेल्या त्या मोगाचें वर्णन करून आमी गव्या गीत संतोष पावा उल्हास पावा सर्गार्थ हांव संदेश आयला देव तुजो मोग करता देव तुका सोडवण दिता उडास जोर बाबा भयणी वो देव तुजो मोग करता कोणूय सांगल्यार हांव तुका सांगचो ना तूं मुजो म्हज्या अपेक्षे विने तुज्या माथ्याचो एक केस लेगून जोडून वेचचो ना आमी मोलादी देव मुजो तुजो मोग करता तर त्या संतोषान एक गीत आमी गवया मोगाचें न्हू एक चारान आनी कोरस आमी गवया पान संको 86 86 गडिया भेटून भक्तीपणान गाया संतोष पावा उल्हास पावा सर्गार्ताबून संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सर्गार्ताबून संदेश आयला देव तुजो मोग करता देव तुका सोडवून दिता देव तुजो देव तुका सोडवून दिता संतोष पावा उल्हास पावा सर्गार्ताबून संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सर्गार्ताबून संदेश आयला हांव तुजो निसकोडी तूं म्हजी मोगाची शेळी हांव तुजो निसकोडी तूं म्हजी मोगाची शेळी तुका सोदून सोदून आयला तुका सोदून सोदून आयला तुका देखून खुशाल सलाम तुका देखून खुशाल सलाम संतोष पावा उल्हास पावा सर्गार्ताबून संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सर्गार्ताबून संदेश आयला देव म्हजो मोग करता देव तुका सोडवून दिता देव म्हजो मोग करता देव म्हाका सोडवून दिता हालेलुया 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 हालेलुया
Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो देवाचे उतार सर्गीन धावनो मनुष्य मारी पात आमकां लाभलेलो संदेश तर आता या देवाच्या उतरा मारी पात देवाचो संदेश आमकां कितें आयला कितें मेळटा तो सोडूंक आमकां आमी तयार करया आनी ते देवाचो संदेश आयकूंक आमी तयार जावया मोगाचे न्हू Poitetme clanche gitami gabian pan sanku tombatu. Atmya devacha, atmya bapacha, atmya sergincha devonuye. 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 सा जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता पहिलो अध्याय 10 तावन 13 वाक्य तो संवसारांत आसलो पूण ताजेच मारिफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना तो आपल्या मदें आयलो आनी ताजेच पर्यंत ताका घेतलो ना पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें ती जल्माली न्हय रक्ता मांसा वरवीं वा कुडीच्या सैमीक ओडणे वरवीं वा मनशाच्या कुशे वरवीं भगार देवा वरवीं देवाचें उतार हें क्रिसमस लगे आयिल्ल्या वेळार आमी जेजू क्रिस्त जल्मालो व्हडलो संभ्रम आमी हर एकल्यां करता पूण हाच्या फाटल्यान आसचें एक मोलादीक तत्व या प्रिंसिपल या गूट आमच्या जिवनांत आमी आळावडीसूंक जाय आमी ते आमच्या जिवनांत एक भाग करूंक जाय म्हणलें एक चिंताप आस्तावन आमी या मागण्या जमतेर आमी नियाळ आटयतले हांव आमी नियाळ कसो विशय जावन आसा देवाच्या भुरग्यांचो महत्व जेजू देवाचो पूत जावन आशिल्ल्या वरवीं ह्या संवसारार जायतें बरेंपण ताणें केलें जेजू देवाचो पूत आशिल्ल्या वरवीं संवसारांत जायतीं महत्कार्यां ताणें केलीं जेजू देवाचो पूत आशिल्ल्या वरवीं ह्या संवसारांत जायतें बरेंपण जालें आनी हो जेजू ह्या संवसाराक आयिल्ल्या वरवीं आमच्या जिवितांत सवाल येता आमच्या जिवितांत कितें व्यत्यास येता पवित्र पुस्तक म्हणटा आनी ताच्या पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें कशें जेजून महत्कार्यां केलीं कशें जेजून बरेंपण केलें तेच प्रमाणें म्हाका आनी तुकाय तेंच हक्क सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या ह्या संवसाराक आयिल्ल्या वरवीं ताच्या जल्मा वरवीं आमकां ताणें तें दिलें वांजेलांत 3 प्रमुख विचार आसात पयलें जावन आसा वाग्दानां प्रॉमिसेस ऑफ गॉड
दुसरें जावन आसा प्रिंसिपल्स वा मिस्ट्रीज म्हणटा म्हणजे तत्व या गुटू या मिस्तेर. तिसरें जावन आसा प्रवादपण या प्रोफेसी म्हणटा आमी. आतां जेजू संवसाराक आयिल्लो आमी आचरण करता आसतना आमी आनीक मिस्टरी आनीक गूट आमी विसरून घेतला. आनी तो गूट जावन आसा हांव आनी तुवें देवाची भुरगीं ताणें केल्यांत. केदाळा आमी ताचेर विश्वास ताका स्विकार करून विश्वास दवरल्या वेळार हे मनशा सैमान हांव आनी तुवें जल्मल्ल्या वरवीं न्ही, बगार देवान आमकां ताच्या खुशे वरवीं म्हाका आनी तुका ताच्या भुरगीं घेवचें जावन आसा. आमी सगळ्या जाणां ह्या संवसारांत 2 वर्गाचीं भुरगीं आसात. आपल्या आवय बापायक 2 वर्गाचीं भुरगीं. एक स्वाभावीक भुरगीं, दुसरें एडॉप्टेड म्हणटा या आमी ताका दत्त स्विकारा म्हणटा, पोस्को भुरगो म्हणटा, पोस्के भुरगे म्हणटा. स्वाभावीक भुरगे आमकां हर एकल्यांगे अर्थ जाता. पोस्क्या भुरग्या विशयींत वांजेलांत थोडे उल्लेख आसात. उदाहरणाक जेजूचो पोस्को बापाय जावन आसलो. तो स्वाभावीक बापाय न्ही, तो पोस्को बापाय जावन आसलो. आनी ही गरज मतें ताका मुस्तू मान आसा, गौरव आसा. मोयशे फारवेच्या दुवेन ताका पोस्को करून घेतिल्लें. मोर्डेकायन एस्थेराक पोस्कें केल्ल्या बरें करून ताणें ताच्या भुरग्या बरें वाडयल्लें. त्या देखून हांव आनी तूं पळयता पोस्कें भुरगें जावं दी या आमचें स्वता भुरगें जावं दी, आमी ताका हक्क दिता. आतां भारत देशांत एडॉप्शन्स एक्ट म्हणून आसा. खंयच्याय जातीच्यांनी भुरग्यांक पोस्कें घाण घेता आनी पोस्कें घाणिल्ल्या भुरग्याक कितें ताच्या स्वाभावीक भुरग्यांक हक्क आसा की तितलेंत हक्क पोस्क्या भुरग्यांक आसा. आतां जेजू ह्या संवसाराक आयिल्ल्या वरवीं जेजूचो जल्मा दिवस मात्र आमी आचरण करता शिवाय आमी देवाची भुरगीं जाल्लें आचरण आमी करतास ना. हांव सांगता व्हडलें प्रोग्राम करीत म्हणून ना, पूण काळजांत हांव देवाचो पूत जाल्लो हो संदर्भ म्हणून हांव हातूंत नियाळतासना. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, पवित्र पुस्तकान आमी पळयलें जाल्यार रोमाकारांक बरयल्ल्या 8व्या अध्यायान 15 वाक्यांत म्हणटा, कित्याक आमकां मेळिल्लो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या भियाबरे जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना, बगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलोवप बारशें करता. आनी त्या खातीर जेजून मागणें शिकयत आसतना ताणें म्हळ्यार आमच्या बापा म्हणून उलो करूंक आमकां शिकयलें. हें प्रारंभ जालें आमी देवाची भुरगीं जावंक. हांव आनी तूं देवाची भुरगीं कशें जेजू क्रिस्त देवाचो पूत जालो गे, तेच प्रमाणे म्हाका आनी तुकाय देवाचो पूत देवाची धूव करचें एक वर्तें अवकाश आमकां ह्या क्रिस्मस ह्या जेजूच्या जल्मा वरवीं आमकां तें जालें. आनी निकोदेमस आयिल्ल्या वेळार जेजू हो गुट परत उक्त्यान सांगता आनी म्हणटा, जुवांच्या 3ऱ्या अध्यायांत जेजून जाप दिली, सतच हांव तुका सांगता, उदकान आनी पवित्रत्म्यान जल्मल्ल्या करीत कोणूच देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक शकचो ना. रक्तमासांत जल्माता तें रक्तमासच, आत्म्यांत जल्माता तें आत्मीक स्वरुपाचें. तर आमचे थंय आत्म्याच्या स्वरुपाचें एक जल्म आसा. आनी हो जल्मा विशयींत पवित्र पुस्तक सांजुवांच्या 1ल्या अध्यायान उल्लेख करून सांगता, ताणें आमकां देवाची भुरगीं जावचें हक्क दिलें. आनी हे हक्क हांव आनी तुवें चालावण केल्ल्या वेळार जेजू म्हणटा, हांवें केल्ल्याचें की
धोट्यान तुमी अजापां करतल्यात. सांजोवच्या 14 वाक्य म्हणटा म्हजे नवी तुमी हांवें केल्ल्याचे की धोट्यान तुमी अजापां करूंक शकतल्यात. लुकाच्या 10 अध्यायान 19 वाक्य म्हणटा पळया स्वरूप इच्छु आनी सगळे दुस्मनाचे बळस पांय तळा मोस्तोंक हांवें तुमकां अधिकार दिला आनी कितेंच तुमकां बाधा करचें ना म्हणटा. मार्काच्या 16 अध्यायान 17 आनी 18 वाक्य म्हणटा भावार्थ्याक असले अधिकाराची पदवी मेळटली. म्हजे नवी ते म्हजे वरवीं ते अन्य भाशेन उलयतले, देवसार ते दवडायतले, कोणाच्या माथ्यार ते हात दवरतात तांची पिडा गूण जातली. तर मोगाचे न्हू देवाची भुरगीं जाय जाल्यार हांवें तुवें कितें करूंक जाय ह्या विशयांत पयलें हांवें तुवें नियाळ करचो गरज. पयलें कशें आमी सांगता एडॉप्शन करी जाल्यार या पोसकें करी जाल्यार थंयसर एक रीत आसा, थंयसर एक नियम आसा आनी त्या प्रमाणेच आमी एडॉप्शन या ते नियम पाळून आमी ताका एका भुरग्याक आमचे पोसको भुरगें जावन आमी स्विकार करता. तेच प्रमाणे आमच्या जिवितांत थोड्यो संगती पाळिल्ल्या वेळार आमी या देवाचे भुरगीं जावंक खरेपणी शकता. खाली आमी सांगीत हांव देवाचो पोतो, हांव देवाची भुरगीं म्हणून कितलींय डांगुरां मारयेत. वास्तविकतारान देवाची भुरगीं केदाळ जातात की म्हणलें सवाल. आनी हाका पयल्यान पयलें जाय फाटलावदार जाय फॉलोवींग. देवाक जेजू क्रिस्तान देवा बापाचो फाटलाव केलो. आमी पळयलें जाल्यार जेजू न्हू थंयसर पवित्र स्नान जॉर्दन न्हंयेंत घेताना थंयसर तो कित्याक ताचें तें फाताक नातलें उरलें पुरा पातकी जेणें बदललें सांखे जावन घेतलें जाल्यार आपूण देवाचो फाटलाव करता. पयलें आसलें कशें जुवांसो उदकाचें स्नान कशें म्हळ्यार म्हज्या पातकी जिणेक हांव फाटलाव करता आनी हांव देवा बापाक हांव देवाक फॉलो करता, देवा कुशीन गुंता म्हणल्यार असो संकेत जावन तो पवित्र स्नान घेवन आसलें. जेजू न्हू ताचें तें फाताक ना जाल्यार थंय येता जॉर्दन न्हंयेंत आनी स्नान घेता. कित्याक तो सांगता हांवें सर्वेस्पराचो फाटलाव म्हज्या बापाचो फाटलाव करना थंयसर तो हांव जिणे जिवन आसा. तेज्या पयल्या 30 वर्सां ह्या संवसारार तो जिणे जियेलो तरी पूण केदाळा तो पवित्र स्नान घेवन वयर येता गे त्याच क्षणा सर्वेस्परा देवाचो थाळो आयकता आनी म्हणटा हो म्हजो मोगाचो पूत. मोगाचे न्हू पयल्यान पयलें हांवें आनी तुवें जाणा जावंक जाय सर्वेस्परा देवाचो फाटलाव करूंक जाय. फाटलाव म्हणटा आसतना हांवें तुवें उडास दवरूं जाय. जेजूचे शिसांक एक उदाहरण आमी काण घेवया. 6 मातेवाच्या शुभ वार्तेंत 4 अध्यायांत 18-19 वाक्य अशें म्हणटा एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराच्या वेळेन पाशार जाताना 2 भावांक पेद्रू म्हणटा त्या सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखलें. सरोवरांत ते झाड उडयतले कित्याक ते बागी जावन आसले आनी ताणें तांकां म्हळें येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे बागी करतलो. तक्षणच आपलीं झाडां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. मुखाचे न्हू तांकांच तांचो म्हणलो वावर आसलो, तांचें म्हणलें आसलें कुटाम, तांचें म्हणलें साबार संगती आसल्यो. पूण जेजूचो फाटलाव ताणें केलो आनी सगळें आपलें ताणें सांडलें. कित्याक फाटलाव करचें म्हळ्यार सुलाबायेचें काम न्ही. आमचो वेळ आमचें कितें आसा तें सगळें आमी सांडून सर्वेस्परा देवाचो फाटलाव करूंक आसा. मोगाचें न्हू वो फाटलाव करचें म्हळ्यार मुस्तू कश्टाचें. आनी हे सीस जेजूचे फाटलाव केले एक दीस तेय चिंतात आमी इतलें पुरा फाटलाव केला आमकां खालें मेळटा पुरा सोडून आयल्या आमी इतलें पुरा सोडून आयल्या आनी सोमिया जेजू तुजो फाटलाव केला आमकां आतां खालें मेळ्ळें तुज्या फाटल्यानच आसा आमी सगळें सोडलां आमी आमचें म्हणलें पुरा कुटाम सोडलां आमचो इनकम सोडलां आमचें व्याप्त सोडल्या आमचें पुरा हाम सोडलां पुरो सोडलां आमी तुज्या फाटल्यान आयल्या न्हय खालें मेळटा आमकां
आणि हे उतार आमी पळयता मोगाचे न्हू 6 लुकाच्या 18व्या अध्यायांत 28 वाक्यांत तितल्यार पेद्रून म्हळें आमी पळय तुजो पाटलाव करचे खातीर आमचें घरदार सोडून आयले हांव. जेजू ताका म्हणालो न्हीज हांव तुमकां सांगता कोणी देवाच्या राजा पासत आपलें घरदार भाऊ भयणींक बायले भुरग्यांक आवय बापायक सांडीत जाल्यार ताका ह्या काळांत ताणें सोडलां ताजे परस जायत्य वाटांनी सड आनी मुखल्या काळान सस्तेक जिवीत मेळटलें. पयल्यान पयलें फाटलाव आमी करता आसतना मोगाचे न्हू सवाल आमकां खूब जाता फाटलाव करचें म्हळ्यार कितें. आमचें म्हणलें चिंतप ना मोगाचे न्हू. आमचें चिंतप ना. चिंतया हांव एका कम्युनिजम म्हणलें एक कॉन्सेप्ट हांव एक फॉलो करता जाल्यार तें काल सांगता कम्युनिजम ताजें मात्र हांवें पाटलाव करचें तें सोमांगी रोंगी हांव पळोवंक वचना. ताजो पाटलाव करता. जर तर एका MLA मिनिस्टराचो पाटलाव करता जाल्यार हांव फाटल्यान येता आसतना मिनिस्टर तिशीन येता की इशीन येता की हांव पळयना. ताणें गेल्लेंच सारकें ताचो हांवें पाटलाव करचो. हांव निर्धार घेना खंयचोय निर्धार हांव घेना. हांवें केवल फाटलाव करचो. आनी जेजूसोय ह्याच रितीर ह्या दिसांनी पाटलाव केलो. आनी सोमीन जेजू म्हणटा तुमी म्हजो पाटलाव केलो देखून तुमकां हाचे 100 वंट्यांनी सड मेळटालें. आनी आमी जाणा मोगाचे न्हू येसू पेद्रू जावंक पुरो इतर सीस जावंक पुरो जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जाल्या उपरांत हांच्या फाटल्यान हारी हारीनी लोक येवन तांकां आपणूंक आशेतालो. तांचे लागीं रावूंक आशेतालो. तांचे लागीं उलोवंक आशेतालो. हजारांनी लाखांनी लोक तांचे कडेन धांवन धांवन येतालो मोगाचे न्हू. तांणी सक्कडी सांडलें पूण ताचे की वर्त्या सड रितीन सर्वेस्परान तांकां दिलें. पयल्यान पयलें मोगाचे न्हू उडास दवरिसय फाटलाव करचें मस्तू गरजेचें. आनी त्या देखून कोरिंथीकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 11व्या अध्यायांत पयलें वाक्य म्हणटा देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा. ताजो पाटलाव सांब पावलोचो पाटलाव करचो म्हळ्यार जेजूचो पाटलाव केलो. म्हज्या फाटल्यान हांव एकल्या फाटल्यान येता म्हज्या फाटल्यान आनी एकलो येवन म्हळ्यार हांव जेजू फाटल्यान आसा तूं जेजू फाटल्यान येता. तशें आमी हर एकल्यांनी देवाचो पाटलाव करूंक जाय. आनी पाटलाव करतना आमचें म्हणलें मौन ना. उडास दवरा. पाटलाव करतना आमचें म्हणलें मौन ना. आनी पयत पुस्तक म्हणटा फिलीप घरांक बरयल्या 2ऱ्या अध्यायान 2रें वाक्य म्हणटा तुमचें मौन क्रिस्ताचें मौन जावं. म्हळ्यार जशें क्रिस्त आसा तशें आमी ताचो पाटलाव करूंक जाय. हे पाटलाव करचें म्हणटा आसतना हांव तुमकां एक उदाहरण दिवचें जाल्यार आब्रामाक सांगलें ये म्हाका म्हजो ये तूं ह्या घरांतल्यान भायर ये आनी अल्या सगळ्याक वच. आनी सर्वेस्परचो थाळो आयकून तो पाटलाव करता. आनी सर्वेस्पर सांगना खंय वचून पावा जाय म्हणून थंय तो भायर ये म्हणटा. तो एक मेट मात्र ह्या आब्रामाक सांगलें. आनी आब्राम हर एका घडये ताजो पाटलाव करन येता. ताजो पाटलाव करन येता. उडास दवरया हांव आनी तूं जेजूचो पाटलाव करतना देवाचो पाटलाव करतना उडास आमी दवरूंक जाय. आमचें म्हणलें कांय ना. सगळें सर्वेस्पराचें. म्हजें म्हणलें स्वंत म्हणलें कांय ना. सगळें देवाक आमी समर्पिल्लें जावन आसा. उडास दवरूंक जाय आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू. आमच्या जिवितांत खंडीत जावनी आमी चिंतचें कशें म्हळ्यार हांवें चिंतलें बरी जाय म्हाका गॅरंटी जायचे. काय म्हणे गॅरंटी जाल्यार उरनी हांव ताच्या फाटल्यान अशें नाल्यार कशें येचें म्हणून. ह्या देवाच्या राजांत देवाची भुरगीं जाता आसतना थंयसर वॉरंटी आनी गॅरंटी म्हणलें सवाल ना. सगळें सर्वेस्पोर देव दिता म्हणल्या त्याच भरवश्यान त्या भावार्थान हांवें आनी तुवें तो पाटलाव करना आसा थवळ हांव आनी तूं ताजी भुरगीं जावंक शकता. जर तर बापायच्या मेठांनी भुरगो वचना बापायक सोडून आनी एका मेठांनी येता जाल्यार बापायचें कितें आसा तें भुरग्याक मेळना. बापायचें कितें ताका आसा मेळाचें जाल्यार बापायच्या मेटांनी तो आसा तर बापूय आपणाचें आसलें सगळें ताका उपयोग करूंक दिता. पयस पुस्तकांत आमी पळोवंक गेलें जाल्यार जेजू कंप्लीट तरान 100% तरान
सर्वेस्परा बापाक तो फाट लावकर नासलो आनी त्या देखून सांजू आमच्या 5व्या अध्यायात 17वें वाक्य म्हणटा पूण जेजून तांकां जाप दिली म्हजो बाप सदांच वावरता हांवें तसो वावरता हांव कशें पाटलाव करता बाप म्हजो सदांच वावरता हांवें तशें करता ताचो पाटलाव करता आनी आमी पळयता 19वें वाक्य त्याच अध्यायान 5व्या अध्यायात जेजून ताका हे परी जाप दिली सतत हांव तुमकां सांगता बाप कितें करता तें पळोवन पूत करता शिवाय आपले सक्ती पूत कांयच करिना जें बाप करता तेंच पूत करता कितें म्हजो बाप करता कितें तो करता ताचो पाटलाव करना हेच्या शिवाय म्हजें म्हणलें कांय येना साहेब म्हाका कांय येना हें जावन आसा मोगाचें न्हू सर्वेस्पराची भुरगीं जावंक म्हाका आनी तुका आसचें पयल्यान पयलें शर्त या कंडिशन म्हणटा या डिमांड म्हणटा या गरजेचें म्हणटा कितें आमी सांगया हें जावन आसा सर्वेस्पराची भुरगीं जावंक भुरगीं जाल्ल्या वेळार आमकां अधिकार मेळटा भुरगीं जायचीं जाल्यार पयल्यान पयलें कितें करचें ताचो पाटलाव करचें जो कोण ताचो पाटलाव केल्ल्या त्या सिसांक देवान जेजून जायतलो अधिकार दिलो आनी आमी पळयता वांजेलांत सिसांनी जेजूच्या सिसांनी देवसार देंवडायले फिडा शिडा गूण केली जायतें बरेपण केल्लें आमी वाचता खंय जावन आयलें कित्याक तांणी ताचो पाटलाव केल्लो मोगाच्यान पाटलाव केल्लो दुसरें जावन आसा कंप्लीट डिपेंडन्स म्हळ्यार संपूर्ण तरान सोम्याक सर्वेस्पराक थंय वंदून जिवचें या देवाच्या राजांत व्हडलो एक गूट कितें म्हळ्यार तूं स्वतंत्र जालें त्या वेळार तूं उपराटलोय म्हणल्याक ह्या देळांत म्हणसर तूं संपूर्ण तरान सर्वेस्पराक वंदून आसाय थवळ म्हणसर तूं ताचो भुरगो ह्या देळा तूं स्वतंत्र जावंक येताय थवळ तूं देवा जावन पयस वेताय मोगाचें न्हू पुस्तचें उत्पत्ती ग्रंथ जाल्यार आमी पळया उत्पत्ती ग्रंथार आदाम येवंक कांय जावन आसली देवाची भुरगीं जावन ती जिवन आसा ताणें सृश्टी करनासलें ताजे संगता मोगान आसलीं ह्या देळा सोर्पान येवन येवेक सांगलें हे फळ तूं कशें जाल्यार तूं कांय जाणवाय मेळटा तूंय देवा बरी जाताय आनी हिणें चिंतलें हांव स्वतंत्र जाता हांवें कित्याक देवा फाटल्यानंतर जावचें तूं आयल्या पडलें ताज्या फाटल्यान जावचें घाल्याक ताज्या खाल्याक हांवें डिपेंड जावचें पयत पुस्तकांत आमी वाचता मोगाचें न्हू ज्या दाळा फळ तूं घेताय तुका जाणवाय लागता आनी तूंय देवा बरींच जाताय म्हणलें हिणें चिंतलें हांव स्वतंत्र जाता पूण पयत पुस्तक म्हणटा खे दाळा तें फळ केलें गी तिणें केलें तिच्या घोवा आदावांक दिलें सर्वेस्परा देवान तांकां एदेन तोटांत थावन भायर घालें मुखाचें न्हू हें जावन आसा एक अर्थगूट आजुनी आमी आमी उडासाक दवरनाशें हांवान तूं सगळ्या समस्यार हांवूय आसा तुमीय आसा सगळे आमी विविध समस्यार आसा जाल्यार पयल्यान पयलें सगळे आमी देवाक आमी टोटल डिपेंडन्सी टोटल ताजे सांगता नातिल्ल्या वरवीं मोगाचें न्हू जेजू जाल्यार म्हणटा सांजू आमच्या शुभ वार्तेंत 5व्या अध्यायांत 32वें वाक्य म्हणटा म्हजे शक्ती हांव कांयच करूंक शकना बापान म्हाका सांगलें बरें हांव न्हीद करता म्हजीच कुशी करूंक सोदिनासतना म्हाका धाडिल्ल्याची कुशी हांव पाळटा देखून म्हजे फैसल न्ही ती बरेत तूं म्हणना हांव देवाचो पूत हांव देवा थंय आसलो सांजू म्हणजे पयलें वाक्य म्हणटा देवाचें उतार पयलें थंय देवा ओठो आसलें आनी तें देव जावन आसलें पुरो आमी जाणाव आनी इतलें आसल्यार हो जेजू म्हणना हांव म्हाका जाय जाल्लें बरें करता म्हाका टोटल डिपेंड म्हजें म्हणलें कांय येना म्हणटा जेजू म्हणटा म्हजें म्हणलें कांय येना जेजू म्हणटा हांव कितें करता म्हजी खुशी करूंक सोदिनासतना म्हाका धाडिल्ल्याची खुशी हांव करता तितलें मात्र ताजेर हांवें डिपेंड जावन आसचें म्हजें म्हणलें कांयच डिपेंड नासतना हांव जिवन आसा मोगाचें न्हू ह्या विशयांत आमी मुखल्या दिसांनी आणखी मस्त अर्थभरीत एक
एक चिंता आप आमी नियाळूंक आसा वेळाचो अभाव आसा त्या देखून म्हाका हें करूंक जाता आसतना हें डिपेंडन्सी तूं केदाळे आमी होंदून जियेता कितले आमी पावरफूल जाता कितले आमी सख्यवन जाता आनी कशें देवाची भुरगीं जावन आमी फर्ज जाता म्हणलें मुखल्या आमच्या मागण्या समेतेवर आमी नियाळया एक उडास दवरया जेजूचो जल्म दिवस नातालांचे फेस्त आचरण करता आसतना हांवें ते उडास दवरूंक जाय ह्याच नातालांच्या जेजूच्या फेस्ता वरवीं जेजूच्या जल्मा वरवीं जेजून म्हाका आनी तुका देवाची भुरगीं करूंक भुरगीं जावंक जिवंक अवकाश दिला आनी हांव भुरगें जावन हांव पूत जावन हांव धूव जावन ह्या समाजेंत जेजू बरेंच अधिकारयुत जिवन जिवंक म्हाका आनी तुका आपोवणें आसा तें आपोवण्या विशयंत अधिकारयुत जिविता विशयंत देवाची भुरगीं जावन हांवें क्रिसमस आचरण करच्या पयलें हांव आनी तूं सगळां देवाचें तें जेजूचे जल्मा दिवस आचरण करच्या पयलें आमकांय वगात घे हांव देवाचो पूत हांव देवाची धूव आनी त्या देखून हांवें जेजू बरेंच ह्या समाजेंत बरें करीत वेता अधिकारीत जिवन जियेता आनी जायतें अजापां करना जायते आत्मे जिखूंक हांव शकता म्हणलें धड एक उतार धडी एक चिंता म्हजे आनी तुजे करना चिंतूंक जालें जाल्यार हे पोवटी हांवें तुवें सेलेब्रेशन करचें तें क्रिसमस नव्यात्त अर्थाचें जावन आसतालें नव्यात्त चिंतपान भरलें जावन आसतालें नवें जिवनाक रूप दिवचें तशें जातालें आनी नव्या वर्साक आमी पांय दवरतना एक विशिश्ट व्यक्ती जावन नव्या दृश्टेन ह्या संवसाराक आमी पळोवंक शकतले मोगाचें न्हू आमीन. मोगळा सोम्या तूं संपूर्ण तरान बापाक कल जावन बापाच्या कुशे प्रमाणे ह्या संवसारी मनीस जावन जियेलोय आनी बापाची खुशी कितें म्हणलें तुवें आमकां कळीत केलें. मोगळा सोम्या तुवें आमकां तुज्या आमलीक रक्तान धुवन पातकातावन नितळ करून बापाची भुरगीं जावन जियेवचें भाग दिलें. आयच्या दिसा आमी तुजे लागीं कलतेपणी विनवणी करता सोम्या आमकां हर एकल्याक सदांच त्या बापाच्या आश्रयान जियेवचें भाग लाभय. ताचे तावन दाव्याक ह्या उजव्याक गुवन अशें ताच्या हजरपणांत ताची भुरगीं जावन जियोंक जाय आसचें कलतेपण विधेयपण परिशुद्धपण आनी आत्म्याचें बळ आमकां हर एकल्याक फावो कर. निरंतर आमी ताचे तावन आत्मीक सकत जोडून घेवचे पासत त्रिएक देवा थंय आनी आमचे थंय आत्म्याचो बांद घट कर सोम्या. तो आत्म्याचो बांद आमकां सर तराच्या वायट विघ्ना अनवारांतलें दुश्ट शक्तींच्या पासांतलें पिडे शिडेंतलें आनी हर एका दुस्मनाच्या हातांतलें आनी सर तराच्या वायटांतलें राखून सांबाळून वरिशें तूं मध्यस्थ जावन रावन सोम्या आमा सोमेस्त पासत विनवणी कर म्हण मागता आमीन. मोगळा सोम्या समर्पण करता मुखल्या दिसांनी आसचें एलिसांव. सोम्या तूं जाणाय आमकां कितें बरें म्हणलें. सोम्या आमच्या हक्कांक उखलून धरचेत आसलो आमच्या हक्कां पासत झुजचेत आसलो आमचोच व्यक्ती विंचून येशें सोम्या तुजें आशिर्वाद लाभय. थंयसर आसच्यो हर एक अडकळी तूं हुमटून काड आनी भावडतान मागलेले मागणें तूं आयकताय सोम्या. आमी तुजेर विश्वास आनी पातयेणी दवरन मागता. आमकां खंयचो मुखेली विंचून येजय आनी ताचे तावन तुज्या लोकांक बरेंपण आसा तसल्या व्यक्तीन विंचून येवंक तुजी विशेष तरेची मजत लाभय म्हण मागता. हर एकल्याची काळजां मनां ह्या विशयान परिवर्तीत कर म्हण मागता. सोम्या असाध्य जाल्लें साध्य करून दाखोवंक ह्या मागण्याक बळ आसा सोम्या. येरिको कोटे मागण्या वरवीं शेवटयलें सोम्या. तुजेर पातयेवन उज्यांत घाल्ल्या त्या शद्रक मेशक अबेदनेगोक रक्षण लाभयलें सोम्या
आणि आयच्या दिसा आम्ही तुझ्या लागी मागता असताना तेच सर्गींच्या रक्षणाचें कोटे आमच्या हर एकल्या बावडती लोकांक फावो कर सम्या आणि त्या मागण्याच्या बळाद्वारे असाध्य जाण म्हूण चिंतले साध्य जावंक तुझ्या लोकांक तुजेर विश्वास दवरलेल्यांक तुजो पाटलाव करतेल्यांक तुजी सुवार्ता परगट करतेल्यांक तुका नीज देव म्हूण वळखून घेतल्या हर एकल्याक रक्षण मेळचे पासून सोम्या आमच्या देशांत सोम्या तसल्या हर एका जातीका तिच्या लोकांक समान दृश्टेन पळोवचे तसल्या व्यक्तींनी मुखेल्यांनी राजकीय मुखेल्यांनी विंचून येवंक तुजो आशीर्वाद लाभय म्हण मागता हालेलुया हालेलुया हाला माशला ला 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 हा बरे 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 बाशा बरा 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 बा हालेलुया 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 ला माशा रे दी 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 ला 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 माशा रे दी दी ला ला हालेलुया 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 हर एक अडकळ मोड गल सोम्या हालेलुया हालेलुया हा रा 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 हा बरे बरा बरा बाशा बरा बरा बा हालेलुया मोगळा सोम्या समर्पण करता आमची कुटुंबां आमच्या कुटुंबांनी आसचें उणेंपण आमच्या कुटुंबांनी मागण्याक येवच्यो अडकळी आमकां येवच्यो ताळण्यो आनी तुजे तावन पयस वडच्यो सक्ती सोम्या आमकां आमचे तावन पयस करना आमकां हर एकल्याक मागण्याच्या स्पिरितान भरून आमच्या कुटुंबांनी तुका तूं समसो वडील जावन तुका स्वीकार करूंक हर एका कुटुंबाक तुजो आदार लाभय म्हण मागता सोम्या हालेलुया 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 हाला माशला ले 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 ला माशरे रे रे हालेलुया 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 सोम्या तुझे सुवार्ता परगटच्या हर एका याजकाक धर्म भयणींक तुजो पाटलाव करतेल्या मिशनरींक याजकांक आणि हर एका बावडती लोकांक रक्षण लाभय सोम्या आमचो बावर्त आचर सुखांनी पाळूंक खंयचीच अडकळ येनातल्या बरी तुझे संरक्षण दी सोम्या तुझे विरोध असलेल्या हर एकल्याक परिवर्तन कर सोम्या आणि समान दृष्टीन पळोवचे तसले बरे मन हर एकल्या थंय रस म्हण मागता हर एका पिडेस्ताचेर आशीर्वाद घाल सोम्या आस्पत्रेन चिकित्सा घेवच्यांचेर आशीर्वाद घाल सोम्या सोम्या मरणाच्या तणीर असलेल्यांक काकुळत दाखय सोम्या दया दाखय सोम्या हालेलुया हालेलुया हाला माशेलेलेला ला हारा बाशरा रा 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 हालेलुया 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 मोगळा सोम्या जेजू नानांत्या जागांनी जावची सर तरेची हिंसा तू मोड न घाल सोम्या एकामेका द्वेषान पळोवच्या तसलो विकृत मनोभावाच्या व्यक्तींची काळजां मना परिवर्तित कर सोम्या जाती खातीर हेरांचो जीव काडच्या व्यक्तींची मना परिवर्तित कर सोम्या एकेमेका ते द्वेष उपजानातल्या बरी समाधानाचो आत्मो धाडणं आशीर्वाद सी सोम्या सोम्या समर्पण करता आमच्या देशांत आसच्या हर एका तरेचे अशांतेचे वातावरण हुमटून काढणं थंयसर शांती समाधान राज करूंक तुझे आशीर्वाद लाभय म्हण मागता हालेलुया हालेलुया हाला माशला ला 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 हा बरा बरा बा बाशा बरा 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 बा हालेलुया 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 ला माशरे रे रे रा हालेलुया 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 पान संको 28 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು ಬೇಡಿದ ತೆರೆಯುವುದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ
ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ನಂಬಿದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah, hallelujah, la mashakara bare 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 bashare de hallelujah, 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 लोकामुखार उलोवंक एका तराचे बेंदिशच्या व्यक्तीक सोमी जेजू उलोवपाचें देणें दिवन आशिर्वाद दिता म्हणटा. शमालामा 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 शबारी बारा 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 बा हालालालामा शकर बारा बारा बा शबारा बारा बा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. शेकड्यान जावन हांव तुमचे मदें वस्ती करचो देव आम तुमकां आदार दिता आनी आशिर्वाद दिता म्हणलें आश्वासन दिता. हालमा शेली दिता ना 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 रबा 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 शरा बरा 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 बा शबा लबा 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 शबा लबा हीला बाबा हीलारा 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 सबारंत पायानी गंटीनी दुकस्टी सबारंक गड द द द द द ला ला मश द द द द द गुण करता म्हण बसायता ला मश दे 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 ओरा माशरे रा 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 संसाराच्या समस्येच्या सुळयेंत असलेल्या सबारंक सोमी आयचे दिसा सुटका लपयता त्या दुष्ट शक्तींच्या पासांत भायर येवंक आत्म्याचे बळ दिवन आशिर्वाद दिता म्हण बसायता बाला शक्ती देता. होली आत्माने ब्लेशरा होली आत्माने ब्लेशरा सबारंक समाधान आयच्या दिसा फावो कर्ण सोमी जेजू आशिर्वाद दिता. मोगाच्यानो सुमयाचे आशिर्वाद आमी सोडूंक वेता. ताचे समोर आमी सरपडया. एक घडी परत आमचें समर्पण ताका आमी करया. आमच्या कुटुंबाचें समर्पण आमी करया. आमच्या देशाचें आमच्या राज्याचें सगळ्या संवसाराचें समर्पण ताका आमी करया. मोगाच्यानो आमच्या दिएसीसीक आमच्या गवळी बापांक आमच्या याजकांक आमच्या धर्मीक भाव भयणीक आमच्या मुखेल्यांक सगळ्यांक ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. हर एकल्याक तो सोमी आपडून दी मागया. सोमीची दैवीक स्पर्श सकत तांच्या हर एकल्याच्या जिवितान वाळून दिवन आमी मागया. आमचे कुटुंब सुमयेच्या पांयां तळ हाडया. कुटुंबांतल्या हर एक आसांद्याक गांवांत परगांवांत आसल्या हर एकल्याक आमच्या भुरग्या बाळांक आमच्या युवजनांक प्रायवंतांक पिडेस्त भाव भयणीक मालगड्यांक आमच्या लागीं मागोवंक कोणें सांगलां तांकां हर एकल्यागे सुमयेच्या पांयां तळ आमी हाडया. उबान दिवया मोगाचेनो. तसो सुमी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान जिवो करो हाजर असो आपडून दी.
आणि प्रत्येक जण कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगला विशेष देण्या खातीर बऱ्या भलायके खातीर सभार आनी म्हजे कडेन मागोवंक सांगला कामा खातीर थोड्यांक फाल्यां एक रजिस्ट्रेशन जावंक आसा तें सगळें यशस्वी संपूर्ण बऱ्या तरान जावचे खातीर मागोवंक सांगला बऱ्या भलायके खातीर मस्त जाणांनी आस्पत्रेंत आसलेल्यांनी हर एकल्याक सुमयाच्या पांयां उबार करया उबान दिवया मगज आमचे कडेन वैयक्तीक तरान मागोवंक सांगल्यांक हर एकल्याक तांची त्या सवा सुमयेच्या पांयां हाडया ह्या भोव पवित्र सक्रामेंत जावन ती सुमयेची सकत करपा ह्या घडये तांचे थंय तांचे जिविताक वाळोवन दिवन आमी मागया मगचे न्हू मागया आमी सगळें आमी मागया मगचे न्हू आमच्या सगळे दीस खातीर आमच्या गोवळी बापां खातीर याजका खातीर विशेश तरान आमी मागया हर एकल्याक सुमयेच्या पांयां आमी समर्पण करया मगचे न्हू आणि प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी आमी मागचें बरें मुखेली उदेणच्या खातीर प्रत्येक जण आमचे क्रिस्तांव मुखेली आमकां आमच्या धर्माक बरें करचें आमकां सांबाळचें आमकां मुखेलपण दितात आसले बरें मुखेली मुखल्या एलिसांवांनी जावंक बरो विविध हंतच्या त्या चुनावांनी एलिसांवांनी जिखोवन येवच्या खातीर क्रिस्तांव आमी परजळी जावच्या खातीर सुमी हर एकल्याक आपडून दी बरें मुखेल्यांक आमकां उपजोवन दिवन दिसमी तांचे मारिफात बरेंपण आमच्या समाजीक क्रिस्तांव समाजीक लाभोवन दिवन आमी विशेश तरान मागया आनी त्या सुमयाचे आशिर्वाद जोडूं ताय जावन आमी गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंताक येत्या व्हडा सक्रामेंता सस्तानामान करूया पूर्वीच्या त्या रूपा बोधल्याक नव्यो रीती आदाया सर्वोन विशा अस्कत विश्वा पावार्ताचे बोल दिव्या सशे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती साव पदवी महिमा सस्ना एका ताळ्यान हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावार्ता प्रार्थुया सस्नाच्या खऱ्या देवा जिव्या देवा तुझे हासरपण हांगासरास आमी ह्या घडये बगला ते परत आमी वळखून घेतना हांगासर जमलेले ह्या सक्कड भाव भयणी विविध माध्यमां मारिफात आराधनान वांटेली जाल्ल्या हर एका भाव भयणी तांच्या कुटुंबां तुज्या पांयांतळा परत समर्पण करता तुज्या दैवीक मोगाचो स्पर्श तांकां दी तांकां पिडे शिडेंतले कश्ट अनवरांतले गुण कर तांकां तूं राख आनी सांबाळ दिसपते तांच्या जिवितांत तुझे हाजरपण तांकां भोगूंक आनी त्या मारिफात तूं तांच्या जिवीत चलोवन वरताय म्हणल्यार त्या बरोशान जियोंक ताका कृपा दी जो जियेत आनी रास करताय सस्नाच्या सस्ना आमीन